सगळी मोहिमा भोवमान आणि वाखाणणी सोर शक्तिवंत सगळ्या वस्तूंच्या रोसणार आणि पोसणार भोव वाडट्या देवा बापाक दोर एका चितनात उतरांत आणि कुर्णीत आमच्या भोव वाडट्या देवाक सदां सर्वदा मोहिमा फावो जावं आमेन. मोगाच्यानो हिब्रुवांचे चिटीन 9व्या अवेस्वराच्या 28व्या वडीन आमी वाचता. दुसरे पावटी तो दिसती पडटलो, पातो काडूंक न्हय पूण ताची वाट पळोवन आसतल्यांक तारण दिवंक. तर मोगाच्यानो आमकां हे सोडवणीची गरज आसा. आमी ही सोडवण मेळून घेवंक जाय आनी आमकां जो ही सोडवण दिता तो जावन आसा देव बाप. मनशां आपणाकूच साल्वार करूंक शकनात, देखून तांकां एका सोडवणाराची गरज आनी जो आमकां हो सोडवणार पाठयता तो जावन आसा देव बाप. त्या काळार आनी आतां पर्यंत देवानूच आपल्या एकल्याच पुताक सोडवणार कसो धाडलो. जेजू ख्रिस्त जावन आसा तो बासायलोलो सोडवणदार, जाका मनशा कुळाक तारण दिवंक धाडलोलो. तो जावन आसा फकत एक मात्र सोडवणदार जो मनशा कुळाक सोडयतलो. सासणीक सोडवण म्हणल्यार कितें ती तुमकां समजणी मेळत जाल्यारूच आतां हांव जें कितें तुमकां सांगूंक प्रयत्न करतां तें तुमकां समजतलें. एकलोच सोडवणार जेजू ख्रिस्त तुमकां दिवंक सोदता ती ही सोडवण कितें ती समजून घेवंक तुमकां कशी आसत जाल्यार देवान आपल्या भुरग्यांक दिवंक तयार केल्या ती सासणीक सोडवण कितें ती तुमी पयलीं समजून घेवंक गरजेचें. मोगाच्यानो ह्या सोडवणारा विशीं देवान आमचे थंय एक करार केल्लो आसा आनी काळा युगांतावन तो आमचे थंय सदांच प्रवाद्यां वरवीं उलयलो. हिब्रुवांच्या पयल्या अवेस्वराचे पयले वडींत आमी पळयता. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. हाचो अर्थ असो की देव पोरजे लागीं सीदा उलोवंक ना आनी तुमी देवाच्या उतराची जर तपासणी करीत जाल्यार तुमकां दिसून येतलें की जेन्ना देव मनशा मुखार येवन उलयलो तेन्ना तांच्यान देवाच्या ताळयाचो आवाज सोंसूंक जावंक ना. देवाचो ताळो सीदा आयकोंक मनशाच्या तांके भायर आसलें, देखून देव सदांच प्रवाद्यां वरवीं उलयला आनी तांचे मदलो पयलो जावन आसलो मोइसेस प्रवादी. मोइसेसा आदी पर्यंत देव थोड्या थंय डायरेक्टली उलयलो. ह्या मनशांक नितीवंत म्हूण वळखतात, पूण देवा आनी पोरजे मदें उबो रावपी पयलो प्रवादी जावन आसा मोइसेस. सुमार 3500 वर्सां आदीं होरेब दोंगरार देवा बापान मोइसेसा वरवीं एका सोडवणाराक बासायलो. ह्या बाकिताच्या 1500 वर्सां उपरांत वो सुमार 2000 वर्सां आदीं देवान आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक सोडवणार कसो धाडलो आनी पोरजेक तयार करूंक ह्या इतल्या काळाची गरज आसली. आनी ही तयारी करचे खातीर देवान कितें केलें काय, ताणें जायत्या भाग्यवंत मनशांक विचून काडले आनी तांकां एक जबाबदारी दिवन प्रवादी कशे आपले पोरजे मदें धाडले. आनी ती जबाबदारी कितें जावन आसली? पोरजेक ह्या सोडवणारा विशीं शिकोवंक, पोरजेक ह्या सोडवणे विशीं शिकोवन दिवंक, पोरजेक ही सोडवण जोडून तयार करूंक आनी तांकां शिस्त दिवंक आनी नीट मार्गार हाडूंक. हे परी 1500 वर्सां तयारी केल्या उपरांत देवान सोडवणाराक धाडलो. पूण
जेन्ना हो सोडवणार आदल्या इस्रायेलांत आयलो, जाणी ह्या सोडवणारा विशीं जायती शिकोवण आयकलोली, ती ताका ओळखून घेवंक शकली ना. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराची चवकशी करतात तेन्ना आमकां गोमोन येता की हें सगळें देवान आदीं फुडेंच थारायलोलें. तर पोरजेक सोडवणाराक ओळखून घेवंक कित्याक जावंक ना काय? हाची सगळी मुखेल कारणां आमकां परिशुध्द ग्रंथांनी दिश्टी पडटात. मोगाच्यानो, जेजू ख्रिस्त हे पोरी तांची चूक धरता, म्हणजे तांचो गुन्यांव करता. जुआंव आवेसवर 5 ओळ 40:5 ते 40:7. बापा मुखार हांव तुमकां लावून दितलों म्हूण समजूं नाका. हो आरोप तांचेर केन्ना पडटलो? बापाच्या आसण्या मुखार. तर तें केन्ना? जोडटी जातली त्या वेळार. ह्या वेळार आदल्या इस्रायेलाचेर कोण तरी आरोप घालता आनी जेजू ख्रिस्त म्हणटा, हांव तुमकां लावून दितलों म्हूण समजूं नाकात. पूण मोइजेसाचेर तुमी बोरवांसो दवरतात, तर तोच मोइजेस तुमकां लावून दितलो. आदल्या इस्रायेलाक जांकां सगळ्यो शिकवण्यो आनीक नेम कायदे फावो जाल्ले, जांकां सोडवणार बसयलोलो, मोइजेस तांकां लावून दितलो वो गुन्यांवकारी करतलो, कारण तांचे लागीं उलयलोलो तो मोइजेस. ह्याच खातीर जोडटेच्या दिसाक बापाचे आसण्या मुखार मोइजेस तांची मनसुबी करतलो. तर मोगाच्यानो, ह्या परिस्थितीची गंभीरताय तुमी समजूंक फावो. आदल्या इस्रायेलान आपलो बोरवांसो मोइजेसाचेर दवरलोलो, कित्याक देव ताचे थंय उलयतालो आनी ओतबोत वर्ती कर्तुत्वां ताचे वरवीं करतालो. मोइजेसान तांकां गुलामपणांतलीं भायर काडलीं, अरोण्यान तांकां माना खावंक दिलो आनीक असल्यो जायत्यो अजापवंत करण्यो ताणें केल्ल्यो. मोइजेसाच्या सदरेर अधिकार घेवन बसून आसलोले फारिझ्यो, जे ह्यो सगळ्यो सवलत्यो तांचे लागीं आसात म्हूण दावो करतात, तांचेर जेजू ख्रिस्त आरोप करता. जेजू ख्रिस्त अशें कित्याक कोत्ता तें आमी पळोवया. तो म्हणटा, तुमी मोइजेसाचेर बावाट दवरलोलो जाल्यार म्हजेरूय तुमी बावाट दवरतलीं आसल्यात, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. तर कशे परीन देवाचो आरोप फुडें वेता तो आमी पळोवया. ही इस्रायल पोरसां आनी तांचे यादनीक मोइजेसाचेर आसलोल्या तांच्या तीर बावाटाचेर अभिमान भोगताले. तांकां मोइजेसान दिल्ल्यो सगळ्यो चाली-रिती ते पाळटात म्हूण ताणें दावो केलो. पूण खरेपणी जेजू ख्रिस्त तांचेर कितें म्हूण आरोप करतालो? तांणी मोइजेसाचेर बावाट दवरूंक नासलो म्हूण आरोप केलो. कित्याक जरूय तांणी मोइजेसाचेर बावाट दवरलोलो जाल्यार ती दुबाव विरेत जेजू ख्रिस्ताचेर बावाट दवरतली आसली, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. कित्याक मोइजेसान जेजू ख्रिस्ता विशीं बरयलां. पूण हे व्हडले विद्वान जे तांच्या आख्ख्या जिवीतभर हे नेम कायदे शिकलोले, तांणी जें बरोवन दवरलोलें तें केन्नाच पळोवंक ना वो तें समजून घेवंक ना. पूण मोइजेस कितें उलयतालो तें तांणी आपल्याच मनान परमोणें चिंतलें वो जें कितें सांगलोलें तांकां तांणी आपले खासगी समजणींत लायली. पूण मोइजेस जें कितें सांगूंक सोदतालो तें तशें न्हय आसलें. म्हणजे ताचो अर्थ असो की तांच्यो सगळ्यो समजण्यो वो तांणी सोदून काडलोले अर्थ
तांच्याच काशा कल्पनेचो एक भाग जावन आसले, कारण तांच्या समजोण्यांनी देवाच्या उतराक वर्त नासलोलें केलें. पूण ताच्या बरोवपाचेर तुमकां बावार्थ ना जाल्यार म्हज्या उतरांचेर कसो म्हूण तुमकां बावार्थ आसूं येत? तर जेन्ना जेजू क्रिस्त आदल्या इस्रायल परजे थंय आयलो, जाणीं मोइजेसाचीं बाकितां वाचलीं आनी मोइजेसाचेर बावार्थ दवरलोलो. खरें पळोवंक गेल्यार तांणी मोइजेसाच्या उतरांचेर बावार्थ दवरूंक नासलो, म्हणल्यार देवाच्या उतराचेर. ताकाच लागून ते जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरूंक शकले नात आनी त्याच खातीर मोइजेस तांकां लावन दितलो वो तांचेर आरोप घालतलो. उपरांत अंत्योखेंत पावलू जो परिशुद्ध आत्म्यान भरलोलो, ताणें धर्म इतिहास 13 ओळ 26 आनी 27 म्हणलें. हो आरोप परिशुद्ध आत्म्यान केल्लो आसा. अब्राहमाचे कुडयेचे पुतांदुवानो आनी तुमचे मदें देवाची भक्ती कोत्तेल्यांनो, हें जावन आसा तांकां जांचे थंय असले गूण आसा. भावा भयणीनो, अब्राहमाचे कुडयेच्या पुतांदुवानो आनी तुमचे मदें देवाची भक्ती कोत्तेल्यांनो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. तर हो निरोप न्हय फकत ताच्या पयल्या येण्याक, पूण जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक पर्यंत, तेन्ना आनी आतां. जेरुजालेच्या लोकांक म्हणजे याज्ञीक, फारिझेव, सादुकी, विद्वान, पंडीत, शास्त्री, ते सोबेतले सादारण भावार्थी लोक हे सगळे सांगाताक मेळोन आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखोनासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचतात तीं प्रवाद्याचीं उतरां समजोन आसतना ताचेर मरणाचें फर्मोण मारलें आनी तीं घडोवन येयशीं केलीं. परिशुद्ध आत्मो हांगा कितें गोवायकी दिता? सगळीं देवाचीं उतरां जीं हे व्हडले विद्वान दर एका सोनवाराक वाचताले आनी जीं उतरां पोरजा दर सोनवाराक आयकतालीं, तांची समजोणी तांकां केन्नाच मेळोंक नासली. पूण उरफातें जाल्यार ताणें कितें दावो केलो? तांणी आपूण बरोवपी, समजिकाय दिवपी आनी आपणाक देवाच्या उतरांची जाणविकाय आसा म्हूण दावो केलो. आनी तरूय आसतना परिशुद्ध आत्मो म्हणटा की तांणी देवाचें उतर केन्नाच समजूंक ना. आनी हेंच सुमयाच्या दुसऱ्या येण्यात पोत्तून घडोवन येतलें. हे परी देवाचें उतर समजून घेनासतना तांणी ताचेर कास्तीचें फर्मोण मारलें आनी देवाचें उतर संपादनेक पावल्लें. तर हें सगळें देवान आदीं फुडेंच थारायलोल्या ताच्या येवजणे प्रमाणें घडून आयलें. तर 2000 वर्सां आदीं ते देवान धाडलोल्या सोडवणाराक वळखूंक शकले ना. तांणी ताका स्विकार करूंक ना, कित्याक तांणी मोइजेसाच्या उतरांचेर आनी ताणें केल्ल्या बाकितांचेर बावार्थ दवरूंक ना आनी तें तांकां समजूंक येवंक ना. मार्को 12 ओळ 24 ओळींत आमी वाचता. पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. तर याज्ञीक आनी विद्वान पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी नकळत देखून ते आदलोन पडल्यात म्हूण देव गवायकी दिता. आतां 2000 वर्सां आदीं जेन्ना याज्ञीकांनी आनी फारिझेवांनी जेजू क्रिस्ताक पळयलो, तेन्ना तांच्या मनाचो स्वभाव कशे परी आसलो
तो तुमी निहाळूंक फावो. तांणी ताका फकत एक तेवोय कसो, एक तेवोयाचो पूत जाल्ले परी पळयलो. आनी चिंतून पळयात, असलो मनीस ह्या शिकलोल्या विद्वान मनशांक बोटां दाखोवन म्हणटालो कितें ते देवाचें उतर समजूंक शकनात. न्हय म्हूण देवाची पदवी ते नकळो. तुमकां दिसता की असले आरोप आयकोन तांच्यान सोंसूंक घेवंक जाताले म्हूण? ह्याच खातीर ते आपटोन पडले. सोडवणारा विशीं पर्यंत ते आपटोन पडले. धर्म इतिहास 22 22 आनी 23 पेंटकॉस्टाच्या दिसा उपरांत परिशुद्ध आत्म्यान भरोन सिमांव पेद्रू ताळो उबारून वसो उलयलो. इस्रायल पोरजेच्या भावां भयणीनो, ही म्हजी उतरां चिंतान आयकात. देवान तुमचे मोदें नाजारेतकार जेजूक आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान ओचोऱ्यां आनी विजबितां आनी खुणां केल्लीं ही सगळी खबर तुमी जाणोत. आपले थारायिल्ले येवजणे प्रमाणें सगळ्या आदी फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक पराधीन केलो आनी तुमी ताका समोरती नासलोल्या मनशाच्या आदीन करून खुर्सार उमखायलोलो आनी जिवेशी मारलो. आतां कोणाच्यानूच देवाचेर आरोप घालूंक जायना. मोगाच्यानू जेन्ना देव कोण एकल्याक धाडटा तेन्ना जाका धाडला ताचे विशीं देवाच्या उतरांत सदांच गोवायकी आसतली. तर आतां चिंतून पळयात, देवान आपल्या पुता विशीं कितल्यो अदीक गोवायकी दिल्ल्यो आसात. 2000 वर्सां आदीं जेन्ना देवाच्या पुताक धाडलोलो तेन्ना देवाच्या उतरांत ताचे विशीं हे गोवायकी दिल्ली. पूण हे व्हड विद्वान ती पळोवंक शकले नात. आनी ते फकत देवाचें उतर पळोवंक चुकले अशें न्हय, पूण देवान दिल्ली गोवायकी पर्यंत स्विकार करूंक ते शकले नात. वो जेजू क्रिस्तान केल्ल्यो करण्यो पर्यंत तांच्यान स्वत मानून घेवंक जावंक ना. देखून जेजू तांचेर आरोप घालून म्हणटा, जोरूय तुमी म्हजेर बावाट दवरिनात जाल्यार हांव करतां त्या करण्याचेर तरी बावाट दवरात. आनी हें कित्याक जायत? कित्याक हांव करतां त्यो करण्यो देवाच्या आत्म्या वरवीं करतां. देवा वरवीं ही जावन आसा देवाची गोवायकी. देव म्हजे विशीं दिता ती गोवायकी हीच जावन आसा. आनी असल्या चुरचुऱ्यांच्या परिस्थितींत जेजू क्रिस्तांचेर आरोप घालता. पूण ते इतले कुड्डे जाल्ले की तांकां हें कांयच दिश्टी पडना जालें आनी तरूय ते चिंताले की ते सगळे पळोवंक शकतात म्हूण. आनी ह्याच खातीर तांणी जेजू क्रिस्ताक प्रश्न केलो, आमी कुड्डे बी? ह्या विद्वानांनी सोम्याक विचारलें, आमी कुड्डे बी? आनी जेजू क्रिस्तान दिल्लो जबाब आयकोन सगळे अजाप जावन ओगेच पडले. ताणें म्हणलें, तुमी कुड्डे जाल्लेत जाल्यार तुमकां गुन्यांव आसचो नासलो. पूण आतां आमकां दिश्टी पडटा अशें तुमी म्हणटात देखून तुमी पातकांतूच आसात. हाचो ओट कितें? जें कितें ताणें पळोवंक जाय आसलें तें पळोवंक ते चुकले. तांणी देवाची गोवायकी पर्यंत पळोवंक ना. हें देवान आदीं फुडेंच थारायिल्लें आनी इजायास प्रवाद्यान तें सांगलोलें. इजायासाच्या 50 आनी 3 अवेस्वरांत बरयल्लें देवाचें उतर संपादनेक पावलें. ताचो तिरस्कार केलो आनी कुर्सार खेळावंक ताका रोमाकारांच्या आदीन केलो. जशें आमी धर्मदुताच्या इतिहासाच्या 3ऱ्या अवेस्वराचे 13 ते 17 वळींत वाचता. अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपल्या सेवका जेजूक मोहिमेवंत केलो.
तुमी ताका मनसुबीदाराचे आधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायिल्लें तेन्ना जेजू आपणाक नाका म्हूण ताचे मुखार तुमी सांगलें. जेजू भोक्तिवंत आनी प्रमाणीक आसलो, तोरी तो तुमकां नाका जालो. एका कुण्याक माफी दिवन सोडोवचो म्हूण तुमी आपणाक उपकार मागलो, पूण जिवीत दाताराक तुमी जिवेशी मारलो. पळयात, ही कितली भिरांकूळ परिस्थिती ती. पूण जशें आमी वाचता, तोरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गवाय. आतां हे बारीकसाणेन आयकात, कित्याक ह्या कारणाक लागून ते आड्डोन पडले. पूण हांव जाणो, भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. तर तांणी अशें कित्याक केलें? तांणी सोडवणाराक कित्याक नाकारलो? नेणारपणाक लागून. हांगा एक गजाल उगडास दवरात. ते नेणार जावन आसले तेन्ना तांणी तें मानून घेवंक ना. न्हय म्हूण आतांय ते मानून घेवचे नात. आमी सगळे जाणात, आमकां परिशुध्द ग्रंथांनी बरयलोलें आसा तें सामकें बरे तरेन खबर आसा. आमकां चालीरिती आनी समजोवण्यो खबर आसात. आमी सगल्यो चालीरिती आनी समजोवण्यो शिकल्यांत. हे स्वताक आपूण सगळें जाणा अशें म्हणटात. तांचेर परिशुध्द आत्मो ह्या परी आरोप करता की ते तांच्या नेणारपणाक लागून आदलोन पडले आनी अशे तरेन वागले. सोम्याच्या दुसऱ्या येण्यात पर्यंत हें अशेंच आसा. ही एक खरी गजाल जावन आसा जाका आमी आयज पर्यंत फुडो करतात. पूण जें कितें घडलोलें तें आदीं फुडेंच देवान बरोवन दवरलें. जशें आमी धर्मदूताच्या इतिहासाच्या 8व्या अवेस्वराचे पयले वडींत वाचता. तांणी न्हय फकत सोडवणाराक नाकारलो, पूण सोडवणाराचेर जाणीं विस्वास दवरलोलो तांकां तांणी पिडापीड दिली. कशे परी सावलून क्रिस्तांवांक जिवेशी मारूंक मान्यताय दिल्ली आनी जेरुजालेमांत आसलोले सभेचेर एक व्हड पिडापीड आयिल्ली त्या विशीं हें देवाचें उतर सांगता. ह्या खुणाक सावलूची सगळी मान्यताय आसली तेन्ना जेरुजालेमांत आसलोल्या पवित्र सभेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाल्ली. तर तांणी न्हय फकत सोडवणाराक न्हयकारलो, पूण जाणी ताका देवाच्या नांवान स्विकार केल्लो आनी मानून घेतलेलो तांकांय तांणी पिडापीड दिल्ली. आनी सगळीं धर्मदूत मात भायर रावन जुदेयेचे आनी सामारियेचे भोंवतणच्या गांवांनी शिंपडलीं. त्या दिसा तांणी खंय वेता थंयसर ही सोडवण परगटली. तांणी जेजू क्रिस्ताक परगटलो. जाणी भावार्थ दवरलो तांणी ही सोडवण आपली काश्या करून घेतली. 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ली ती ही सोडवण कितें जावन आसा. पेंताकोस्ताच्या दिसा उपरांत धर्मदूत पेद्रूच्या पयल्या शर्मावांत तो धर्मदूताच्या इतिहासांत दुसऱ्या अवेस्वराच्या 30 आनी 8वी वडींत अशें जाहीर करता. पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात. तर जाणी आपलें जिवीत बदल्लें तांकां ही सोडवण फावो जाली. आनी फुडें पेद्रू अशें म्हणटा, तुमच्या पातकाचें बोगसोणें जोडूंक जोड एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्नान घेवचें. तर ज्या मनशांनी आपलें जिवीत बदलून जेजू क्रिस्ताक सोडवणार म्हूण स्वत मानून घेतलो तांणी पवित्र स्नान घेतलें
आनी तांकां फावो जाल्ली ती सोडवण जावन आसा पातकांच्या बोगसण्याची सोडवण. पातकांच्या बोगसण्याची सोडवण आनी तांकां परिशुद्ध आत्म्याचें देणें फावो जालें. तर 2000 वर्सां आदीं जाणी जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरलो आनी जेजू क्रिस्ताचेर दवरलोल्या तांच्या बावार्था वरवीं तांकां पातकांचे बोगसण्याची सोडवण फावो जाली. पूण मोगाच्यानो ही सोडवण पूर्ण जाली काय? देवान आमकां बासायल्ली ती सोडवण आमकां संपूर्णतायेन फावो जाली काय? आमकां सोडवणेची पूर्णताय फावो जाली काय? जे भावार्थी लोक आपणाक ती फावो जाल्या अशें म्हणटात ते चडशे पावटी ह्या सोडवणेचेर नियाळ करिनात. संविधानाचो एक भाग कसो कांय रिती रिवाज पाळून ते अशेंच फुडें वचत आसात आनी उपरांत आपल्या दिसपट्ट्या गरजां खातीर तांकां जाय तें मेळून घेवचे खातीर ते मागणें करतात. ती खंय वेतात ती खबर नासतना, ती कितें करतात तें तांकांच कळो नासतना, ती जें कितें करतात तें देवाक मानता काय ना म्हूण ताची तपासणी करिनासतना ती अशेच तरेन जियेत आसात. ती बेस्तीच हेरां सांगाताक वचत आसात. हेच आमी म्हणटात. पूण मोगाच्यानो आमकां सोडवणेची पूर्णताय फावो जावंक ना म्हूण देवाचें उतर साक्ष दिता. जशें आमी हिब्रुवांक 11:30-39 वळींत वाचता. ह्या सगल्यांनी भावार्थाक केदी म्हूण वीर भक्तांची साक्षी दिली. तरी देवान बासायल्लें तें तांकां मेळूंक ना. कित्याक आमचे खातीर देवान ओदीक वर्ती येवजण थारायल्या. ती सगळी फकत आमचे बराबर संपूर्णायेक पावलोली ताची खोशी. हे न्हय फकत जेजू क्रिस्ताच्या काळा आदीं जियेलोल्या नितीवंत मनशां विशीं, पूण ताच्या फाटल्यान आयलोल्या मनशां विशीं जावन आसा आनी त्या उपरांतूय आयलोल्या मनशां विशीं जावन आसा. कारण आयज पर्यंत देवाच्या भुरग्यांक बासायल्लें तें फावो जावंक ना. आमी पयलो जुवांव 22:25 ह्या देवाच्या उतराची तपासणी करीत जाल्यार आमकां दिसून येता की जेजू क्रिस्तान दिल्ली ती बासावणी जावन आसा एका सासणीक जिविताची आनी ती आयज मेरेन आमकां फावो जावंक ना तसली एक बासावणी जावन आसा. तर आयज पर्यंत जे मनीस जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरून जियेले आनी मरून गेले, कितलेय विशुद्ध जिवीत ते जियेले तरूय तांकां सासणीक जिविताची बासावणी फावो जावंक ना आनी देवाचें उतर हाची गवायकी दिता. पूण ही जावन आसा बासावणी जी आमकां जेजू क्रिस्तान दिल्ली. देवाचें उतर अशें म्हणटा. कित्याक आमचे खातीर देवान ओदीक वर्ती येवजण थारायल्या. ती सगळी फकत आमचे बरोबर संपूर्णायेक पावलोली ताची खोशी. आमी अजून संपूर्ण जावंक नात. ह्या संपूर्णायेचे गूट आतां उगडापे जाल्यात, पूण कोणूच संपूर्ण जावंक ना. आमी अजूनय संपूर्ण जावंक नासलोल्यान आमचे आदीं जे कोण जियेलोले आनी मरून गेले ते पासून संपूर्ण जावंक ना. तांच्यो कुडी मातयेंत आसात. म्हणटच परिशुद्ध ग्रंथांनी बरयल्या प्रमाणे संपूर्णाय म्हणल्यार कितें तें आमी समजून घेवंक जाय. आयज मेरेन आमचे मदलो कोणूच संपूर्ण जावंक ना. देखून आयज मेरेन कोणाकूच सोडवणेची परिपूर्णताय मेळूंक ना. जशें आमी फिलिपकारांक 2:12 वळींत वाचता. म्हणटच म्हज्या प्रितीच्यानो, हांव तुमचे मदें आसलो तेन्ना तुमी म्हज्या उतराक खालती आसल्यात. तेच भाशेन आतां हांव तुमचे तावयन
पयस आसतना तुमी खालती आसची अदीक गरज. तुमची पूर्ण सुटका तुमकां मेळचे खातीर भिवून आनी कांपून प्रयत्न करीत रावात. हे देवाचें उतर मन दिवन आयकात. जेजू क्रिस्ताक ज्या मनशांनी स्विकार केल्लो आनी जांकां पातकांच्या बोगसण्याची सोडवण फावो जाल्ली, तांचे लागीं परिशुद्ध आत्मो पावलू वरवीं उलयता. तुमची पूर्ण सुटका तुमकां मेळचे खातीर भिवून आनी कांपून प्रयत्न करीत रावात. तुमच्या सोरभोंवतणी कोणाकूय तुमी ह्या परी भिवून आनी कांपून वावर वो प्रयत्न करतात तो पळयतात. मोगाच्यानो, ह्या बायबल पंडितांच्या समजोण्यांनी एक व्हड निर्भाग आसा. ह्या परिशुद्ध बरोवपां विशीं ते कितें म्हणटात? ही बरोवपां पावलून फिलिपकारांक बरयल्लीं त्या काळांतल्या सोबां पासत त्या काळांतले प्रश्न सुटावे करूंक. ताचे विशीं तुमी जोर अभ्यास करतलीं आनी ताचो अर्थ समजून घेतलीं जाल्यार तुमी त्या वेळार पावलूची जी मानसीक स्थिती, ताची परिस्थिती, लोकांची मानसीक स्थिती, मनशाकुळाचें विज्ञान, समाजीक विज्ञान, त्या काळांतल्या भाशेच्या खाशेलपणां तुमकां खबर आसूंक जाय. ते तांचे पासत बरयलां म्हूण समजून घेवचे खातीर हें सगळें शिकूंक जाय. आनी अशे तरेन तांणी देवाचें उतर एक फकत इतिहासीक घडणी कशी केल्या आनी ती नाकारल्या. जाणी ह्यो विज्ञानीक समजोण्यो आपणायल्यात, तांणी देवाचीं उतरां नाकारल्यात. देवाचें उतर स्पश्टपणे सांगता की जेजू ख्रिस्त दिता ती सोडवण स्विकार केल्या तांणी ह्या सोडवणे पासत वावरूंक जाय. हे सोडवणे खातीर कठीण कश्ट करूंक जाय. त्या काळांतल्या फिलिपकारांतल्या लोकांक ही सोडवण मेळूंक ना. हे बरयल्लें त्या पावलून पर्यंत ही सोडवण आपली खाशा करून घेवंक ना. तर मागीर फिलिपकारां विशीं कित्याक म्हूण भासाभास करची? सारकें न्हय. आनी हांगासर सांगून दवरल्या ती सोडवण कितें काय? तर बायबल पंडितांनी देवाच्या उतरांची असली समजोणी दिवन देवाच्या पर्जेक नेणारपणांत आनी काळुकांत व्हरोन पावयल्यात. हाकाच लागून देव तांकां कुड्डे मार्गदर्शक वो ब्लायंड गायड्स अशें म्हणटा, जे कुड्ड्यांक वाट दाखयता. खरेपणी देवाचो आरोप कितलो सारको जावन आसा. मोगाच्यानो, 2000 वर्सां आदीं हे सोडवणे पासत जाणी वावर केलो वो त्या उपरांत आयलोल्या मनशांक पासून कितेंय तरी फावो जालां काय? तांकां तांच्या पातकांच्या फारीकपणा शिवाय आनी कांयच मेळूंक ना. ही आदीं फावो जाल्ली ती सोडवण जावं वो आजून पर्यंत फावो जावची आसा ती सोडवण जावं, एक गजाल मात्र सामकी निश्चित आसा. हातूंतलें खंयचेंच आमच्या कठीण वावरा वरवीं मेळोवन घेवंक जायना. आफिसकारांक आवेसवर 2 वड 8 आनी 9. कारण देवाचेच दयाळायेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. ती तुमीच केल्ल्या प्रयत्नाचो फळ न्हय, पूण देवाचें फुक्याचें देणें. हे बाबतींत कोणेच मिंजाश करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच कोरण्या उदेशी उपजवना. तर तुमी बरें जिवीत जियेल्यार आनी सगळ्यो बऱ्यो कोरण्यो केल्यार तुमी साल्वार जातलीं. हें चिंतप जें ह्या देवाच्या उतराच्या नदरेंतल्यान उत्पन्न जाता तें एक निर्फळ चिंतप जावन आसा. देवाचेच दयाळायेन वो कृपेन भावार्था उदेशी देवान आमकां सोडवणेचें देणें फुकट दिलां. तें आमच्या सोमयाच्या पयल्या आनी दुसऱ्या येण्यांत जावन आसा. मोगाच्यान आतां जीं कोण मरून गेल्यात आनी तीं स्वर्गार गेल्यात अशें म्हूण मानतात, तांकां सोडवण मेळ्ळी काय?
सासणीक जिवीत म्हणल्यार कितें, सोडवण म्हणल्यार कितें तांकां खबर ना. ती मेल्या उपरांत तांची कूड एका जाग्यार आसता आनी ओतमो सोडवण जोडूंक स्वर्गार खंय तरी गेला. परिशुध्द पुस्तकांत सांगल्या ती सोडवण ही न्हय. देवान आपल्या पुता वरवीं दिल्ली ती सासणीक सोडवणेची बासावणी ती न्हय. फकत हें समजून घेतल्यार आमी हे सोडवणे विशीं चिंतूंक वो ती सोदूंक शकतात. तर जे सोडवणे पासत आमी वावर करूंक जाय ती सोडवण आमकां केन्ना फावो जातली काय? आमचो सोडवणार जेजू क्रिस्त, सारकें न्हय? तर तो परतून आयल्या शिवाय आमकां ही सोडवण मेळटली काय? हेंच तें देवाचें उतर जें आमी सुरवातेक वाचलोलें. हिब्रुवांक 22:9 वड 28. तशेंच सोमेस्तांची पातकां काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच पावटी आपणाकूच समर्पण दिलो. दुसरे पावटी तो दिश्टी पडटलो पातक काडूंक न्हय. तर परतून पातकांचें फारीकपण करचे खातीर पातक्यांक सोदूंक येना, पूण ताची वाट पळोवंक आसतल्यांक थारोवन दिवंक. तर देवाचो पूत सोडवण दिवचे पासत ताका आशेवून रावतात ते पोरजेक सासणीक जिवीत दिवंक आपणाकूच परतून उगडापो करून दिता. सोम्याच्या दुसऱ्या येण्या विशीं उलयतात तेन्ना जी कोण म्हणटात की सोमी परतून कुपाचेर येतलो, सोमी परतून कुपाचेर येतलो, तांणी हे सोडवणे विशीं स्पश्टपणी पळोवंक वो जाणा जावंक घेवंक ना. आमी साल्वार जाल्यांत वो आमकां तारण मेळ्ळां अशें परिशुध्द पुस्तकांत जायते कडेन बरोवन दवरलेलें आसा आनी तांणी फकत हीच देवाची उतरां पळयल्यांत, पूण तांणी ही सोडवण दितल्यात ह्या देवाच्या उतरांक लक्ष दिवंक ना. जेजू क्रिस्त कुपाचेर येतलो सासणीक सोडवण दिवंक न्हय, पूण जोडटी करूंक. तर तो ही सोडवण आमकां केन्ना दितलो? ही सोडवण कितें जावन आसा काय? आमकां हें सगळें कळून येवंक नाका काय? एफेसकारांक 22:4 वड 30. देवाच्या पवित्र आत्म्याक कोंत दिवं नाकात, कित्याक हो आत्मो देवानूच तुमचेर मारलेलो शिक्को. पूर्ण सुटकेच्या दिसाक तुमी देवाचीच म्हण कुणावंक दिल्लो शिक्को. तर एक दीस आसा, सोडवणेचो दीस, आनी ही सोडवण जी आमी पळयल्या ती कितें जावन आसा? देवाचो पूत परतून येता तेन्ना मेळटा ती सासणीक सोडवण जावन आसा, सोडवणेची परिपूर्णताय. देवान आपले सासणीक जाणवायेन आदी फुडेंच ह्या सोडवणे खातीर एक वेळ, एक दीस थारायल्लो आसा, सोडवणेचो दीस. ह्या सोडवणे खातीर देवाच्या परिशुध्द आत्म्यान एका जोम्याचेर शिक्को घातलेलो आसा. फकत वो जोमो हे सोडवणेची वाट पळयतलो आनी हेर कोणूय मनीस जाका हें सांगतल्यात तो हें समजून घेवंक पावचो ना. देखून अशें म्हणटात की जांचेर शिक्को मारला तांणी देवाच्या परिशुध्द आत्म्याक कोंत दिवं नजो. तर सोडवणेचो एक दीस आसा आनी आमकां ती जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्यात फावो जातली. ही सोडवण कितें ती आयज मेरेन उगडापी करून दिवंक ना. ती परिशुध्द पुस्तकांत बरोवन दवरलेली आसा, पूण खंयच ती परगट करूंक ना, कारण ती उगडापी जावची आसा आनी देव ती शेवटाच्या काळांत उगडापी करतलो. देखून हें पेद्रूच्या पयले पत्रांत 22:1 5 वडींत बरयलां.
काळाच्या शेवटाक तो ती तुमकां उगडापी करता. कोणे ती उगडापी करूंक जाय? देवान ती उगडापी करूंक जाय. मनशांनी आपल्या गिन्याना वरवीं वो रिसर्च करून वो PhD करून ती सोदून काडूंक जायना. देवान ती उगडापी करून दिवंक जाय. देवान जोरूय ती उगडापी करून दिवंक जाय जाल्यार देवान प्रवाद्या वरवीं उलोवंक जाय. देवान कोणाक तरी धाडूंक जाय. देवान आपल्या प्रवाद्या मदल्या एकल्याक धाडूंक जाय. हें आमकां कसली रिसर्च करून न्हय, पूण फकत प्रवाद्या कडल्यान मेळूंक शकता. काळाच्या शेवटाक तो ती तुमकां उगडापी करतलो. ही सोडवण कोणें तयार केल्या? ही सोडवण देवान तयार केल्या. म्हणटच देवान तयार केल्ली असली एक सोडवण आसा जी काळाच्या शेवटाक उगडापी करूंक जाय. आनी भावार्था वरवीं देवाचे पदवे वरवीं तुमकां राखून दवरलेली आसा. असलो एक जोमो आसा जाका हे सोडवणे खातीर राखून दवरलेलो आनी विचून काडलेलो आसा. आनी फकत होच जोमो हे सोडवणे खातीर वावर करूंक शकता. फकत ह्याच जोम्याच्यान हे सोडवणेची वाट पळोवंक जाता. फकत ह्याच जोम्यान देवाचो पूत जो सोडवणार कसो पोत्तून येवचो आसा ताची वाट पळोवंक जाता. लक्ष दियात, पयल्या येण्यांत फावो जाल्ली ती सोडवण नाकारून तुमी वाट पळोवंक नजो, पूण पयल्या येण्यांत फावो जाल्ली सोडवण स्विकार करून सोडवणार कसो त्याच देवाच्या पुताच्या दुसऱ्या येण्याची तुमी वाट पळोवंक जाय. मोगाच्यान हें परगट कोत्तात तेन्ना जायते श्रेश्ठ याज्ञीक आसात जे जिवनाच्यो मस्कऱ्यो करतात. सगळे महायाज्ञीक म्हणटात की तांणी जेजूक सोडला आनी ती खंयच्याय तरी एका एम्पररा फाटल्यान धांवतात. तांकां जेजू कोण तो आनी न्हय म्हूण एम्परर कोण तो खबर ना. मागीर कित्याक म्हूण त्यो ह्यो मस्कऱ्यो करतात? देवाच्या उतरांत आमकां हाची जायतीं कारणां मेळटात. जशें आमी मार्क 12:24 वडींत वाचता. पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशे चुकतात न्हय. ह्याच खातीर ते चुकतात कारण पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी ते नकळत. उपरांत पोत्तून जेजू तांचेर आरोप करता. जुवांव 16:3 आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ती अशें करतलीं. हांव बेश्टोच खंयचींय देवाचीं उतरां घेना, पूण तुमी तर ह्या देवाच्या उतराच्या उंच आनी सोकला आसलोले भाग वाचल्यार हें कोणाचे विशीं सांगलां तें तुमकां कळटलें. ह्या मस्कऱ्यो कोत्तोल्या विशीं तें सांगलां. वेळाच्या उणेपणाक लागून हांव ह्या देवाच्या उतराचे उंच आनी सोकला बरयलोलो भाग वाचना. ते हे परी मस्कऱ्यो कित्याक कोत्तात काय? ह्या नेणारपणाचें कारण कितें? तांणी जेजू क्रिस्ताक आनी बापाक वळखूंक ना. तरी ते आपूण वळखतात म्हूण दावो करतात. देवाच्या नांवान ते सिंहासनार राज चलोवंक शकतात. तांचे लागीं जायत्यो पदव्यो वो डिग्री आसूंक शकतात, पूण देवाचो आत्मो म्हणटा की ते देवाक आनीक न्हय म्हूण ताच्या पुताक पासून वळखनात आनी देखून हे परी ते ताच्यो मस्कऱ्यो करतात. मोगाच्यान 2000 वर्सां आदीं देवाचो पूत आमकां सोडवण दिवंक आयिल्लो, पूण हे सोडवणेचो ताणें आमकां फकत एक एडवान्स वो एक ल्हानसो भाग दिल्लो. आमकां हे सोडवणेची परिपूर्णताय दिवंक ताका तांक नासली अशें न्हय. तो हे सोडवणेची परिपूर्णताय फकत आमकांच कित्याक दितलो हाका हेरूय कारणां आसात. देवाचो पूत
जेजू ख्रिस्त जावन आसा एकलोच सोडवणार. म्हणटच ताच्या दुसऱ्या येण्यात हे सोडवणेची परिपूर्णताय ताणें आमकां दिवंक जाय न्हय. तेंच आमी आदी वाचलां. तो परतून येतलो पातकाचें फारीकपण दिवंक न्हय, पूण जी कोण ताचे आशेवन वाट पळोवन आसात तांकां सासणीक सोडवण दिवंक तो येता. तर हे सोडवणेची परिपूर्णताय कितें काय? हें तर तुका समजतलें जाल्यार एक प्रश्न आसा. तुमी हें बरेपणी जाणा जावंक सोदतात जाल्यार देवान मनशाक कित्याक रचलोली तें आमी पळोवया. तुमी हें समजून घेवंक जाय आनी ताचे पयलीं तुमी एक गजाल स्वतमानून घेवंक गरज आसा. देव जावन आसा खरो रचणार. देवान आपल्या भुरग्यांक जल्म दिला. ताणेंच आपल्या भुरग्यांक रचल्यात हें तुमी स्वतमानूंक गरज. ताच्या रचणेच्या वावराचेर तुमी विस्वास दवरूंक फावो. आयज मनशाचें मन इतलें काळुखान भरलां की तो हें स्विकार करूंक शकना. देवान मनशाक कसो रचलो तेंवूय आमी समजून घेवंक जाय. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत देवान मनशाक कसो आनी खंयचे अवस्थेंत रचलो तें ह्या पुस्तकाच्या सुरवातेकूच बरयलां. देवान आपल्या भुरग्यांक जल्म दिलो तेन्ना ताणें तांकां रचलोली तेन्ना ती कशे परी आसूंक जाय म्हूण ताणें कल्पना केल्ली. हें आमी जर समजून आनी जाण जावन घेतलें तर सासणीक सोडवण कितें ती आमी समजूंक घेवंक शकतले. हेंच तें नश्ट जें हांगासर घडलें. तें हें समजून घेवंक शकले नात आनी तांकां तें सांगलोलें तेन्ना तें स्विकार करूंक शकले नात. देखून तांकां सोडवणेचो अर्थ समजूंक येवंक ना. तर पयले सुवातेर बरोवन दवरलोल्या देवाच्या उतराचेर आमी विस्वास दवरूंक गरज. हिब्रुवांचे चिठींत 11व्या वावेस्वराच्या 3रे ओळींत जशें आमी वाचता, आख्खी सृश्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या आनी अशें जें कितें दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडना तांतलें उबजण आयलां. हें सगोट भावार्थाक लागून आमी समजूंक पावता. तर असले तरेची एक समजोणी आसा. एक समजोणी जी आमी भावार्था वरवीं मेळोवन घेतात. आनी हो भावार्थ आमकां कसो मेळटलो काय? भावार्थ जावन आसा देवाच्या परिशुध्द आत्म्यान दिल्लें एक देणें, गिफ्ट. भावार्थ जावन आसा एक दैवीक देणें. तें देवान दिवंक जाय आनी देव जांकां हें देणें फावो करता ती समजून घेतली हो आख्खोच संवसार, हो आख्खी सृश्टी देवाच्या उतरान रचून हाडल्या. कांयच नासलें तातूंतल्यान देवान सगळें रचून हाडलां. तर जाका हो भावार्थ आसा आनी भावार्था वरवीं ही समजोणी फावो जाल्या तो सासणीक सोडवण कितें तें समजूंक शकतलो. जी कोण बीग बँग जावन मनशाची रचना जाली म्हूण मानतात ती सासणीक सोडवण कशे परी समजूंक शकतात. ज्या लोकांनी देवाक रचणार म्हूण मोहिमा दिवंक जाय आसली, जाणें रचणेक देवाच्या वावरा विशीं परगट करूंक जाय आसले, तेच देव जादूगार न्हय. देवान जेन्ना लेट देयर बी हो सृश्टी जावं म्हणलें आनी सगळें रचून हाडलें तेन्ना ताच्या हातांत जादूची बडी वो मॅजीक वेण आसूंक ना अशें म्हणून ते देवाच्या वावराच्यो खूद आपूण मस्कोऱ्यो करून ते नाकारतात. आनी हे परी तांणी देवाक नाकारला. ते देवाच्या वावराच्यो मस्कोऱ्यो करतात. सद्याची परिस्थिती पळयल्यार आमी समजूंक घेवंक गरजेचें जावन आसा. तर देवाची सोडवण समजून घेवचे खातीर मनीस खंयसर पडलो, मनीस खंयचे अवस्थेंतल्यान पडलो,
हे आमी पयलें समजून घेवंक जाय. ताका लागून देवान मनशाक कसो रचलो ते आमी जाणा जावंक जाय. हाचे खातीर पयले सुवातेर आमी देवान कितें सांगलां ताचेर विस्वास दवरूंक जाय, सारकें न्हय? जांकां हें गिन्यान ना ते सासणीक सोडवण कशें म्हूण समजूंक वो स्वतमान घेवंक शकतात. ह्या सोडवणे विशीं वो देवाच्या पुताच्या येण्या विशीं सांगतात तेन्ना हे लोक मस्कोऱ्यो करून आपली स्वताची शिकवण फुडें घालून प्रचार करतात. जुडास 22:1 बोड 10. तर ही मनशां जांकां समजूंक येना ती कितें करतात? पूण ही मनशां जाल्यार आपूण समजोनात त्या वस्तूची निंदा करतात. देवाचो पूत एम्परर इमॅन्युअल सासणीक सोडवण दिवंक उगडापो जावचो आसा. ही परगोटणी सुरू जाल्ली ते घडयेक तावन समजणी नासलेल्या मनशांनी निरंतर ताची निंदा केली. हे सोडवणेची आनी देवाचो पूत एकलोच पूत एक मात्र सोडवणार एम्परर इमॅन्युअलाची ती निंदा करतात. इमॅन्युअल जो खुद जेजू ख्रिस्त जावन आसा ताची ती निंदा करतात. निंदाच न्हय पूण दुसरे वाटेन आनीक एक गजालूय घडटा जशें देवाचें उतर हांगासर सांगता. थोड्यो वस्तू ती समजतात खरें पूण फकत सैमाच्या गुणान, गिन्यान नासलेल्या मनजाती भाशेन, पूण ह्योय तांचो नाश करून उडयतल्यो. ह्या वस्तू वरवीं ती भोश्टावंक लागल्या. ही जावन आसा देवाची गवायकी. आपल्या समजोण्या वरवीं बायबल पंडितांनी देवाच्या उतरांत बदलणी हाडल्या, जाका लागून जायते लोक सासणीक सोडवणेचे विचार नाकारूंक लागल्या. आनीक हाकाच लागून देवाची भुरगीं ही सासणीक सोडवण समजून घेवंक चुकतात. ते तांच्या चिंतनांनी वो नोदरेंत पासून ना आनी देखून ती हे सोडवणेची वाट पळोवंक वो ताचे खातीर वावर पर्यान करूंक शकना. ताका लागून हे मनीस न्हय म्हूण हे सोडवणेची वाट पळोवंक शकतात, ना म्हूण ताचे पासत वावरूंक शकतात. ते भायर आपल्या भुरग्यां पासत आसा ती देवाची येवजण कितें ती देवाची भुरगीं समजून घेवंक शकनात. सासणीक सोडवणे विशीं उलयतात तेन्ना तें समजून घेवची तांक ना. मोगाच्यानो हाचे विशीं भोव सोबितायेन देवान जेरामियास प्रवेद्या वरवीं सांगलां. जेरामियास 29:11. सोर पदवेदार अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणां. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नोश्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बोरवाश्यान भरलोलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. हें देवाचें उतर जायत्यांक खबर आसा आनी चडशे वापरतात. तांचे मुखार हें देवाचें उतर दवरलें खरें, पूण फकत तांच्या स्वार्थी आवड्या खातीर भौतीक धनग्रेसकाय मेळून घेवच्या उद्देशान ताचो वापर केला. पयलें, देवाची येवजण आसा तुका भलायकी दिवंक. दुसरें, तुजें सगळें रीण काडून उडोवंक देवाची एक येवजण आसा. तिसरें, देवाची येवजण आसा तुका एक बरें घर बांदून दिवंक. चवथें, तुज्या भुरग्यांनी परदेसांत वचून सेटल जावंक देवाची येवजण आसा. हे तरेन असल्यो गजाल्यो सांगून ते आपल्या पोटाक लागून देवाचें उतर वांकडें तिकडें करता. हे परी दुडवांक लागून देवाचें उतर विकपी जायते लोक आसात. हातूंतली खंयचीय देवाची येवजण न्हय. ही येवजण साद्वार्थांतल्यान म्हणजे बरे खबरेंतल्यान
कोराराच्या दुता वरवीं उगडापी करून दिल्ली, जाका देवाच्या पुताच्या दुसऱ्या येण्यात ताची वाट तयार करूंक देवान धाडलोलो. ही येवजण शेवटाच्या काळांत सद्वार्ताचे परगोटणे वरवीं उगडापी जाली. तर जेन्ना तुमी ही येवजण जाणा जातले तेन्ना देवान तयार केल्ली ही सासणीक सोडवण कितें ती तुमकां कळोन येतली आनी तुमी ती समजूंक पावतल्या. तेन्ना तुमकां ताची समजणी मेळटली आनी तुमी ह्या सासणीक सोडवणेची वाट पळोवंक आनी ताचे पासत वावरूंक शकतली. मोगाच्यान 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्तान आपूण परतून येतलो म्हूण सांगलोलें. मातेव 26:16-27. मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाचे मोहिमेन येतलो. तर तो पदवेन आनी मोहिमेन दिसती पडटलो. आनी तेन्ना जोण एकल्याक आपल्या कोरण्या प्रमाणे इनाम दितलो. पातक्यांक कास्तीचें फॉर्मण आनी नितीवंत मनशां ही तयार जावन ताची वाट पळयतात तांकां तो सोडवण दितलो. तो हे दोनूय दितलो. 2000 वर्सां आदीं तो पातक्यांक सालवार करूंक आयिल्लो. पूण 2000 वर्सां उपरांत म्हणजे शेवटाच्या काळांत तो पातक्यांक कास लावंक आनी नितीवंतांक सोडवण दिवंक येता, जी तयारी करून ताची वाट पळोवन आसात. हे दोनूय परगट कोत्ता ती खबर जावन आसा सद्वार्ता. शेवटाच्या काळांत ही सोडवण आनी कास्तीचें फॉर्मण परगट करतात. इसायास 22:60-1 ओड 1 आनी 2. सोर पदवेदाराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक सोर पदवेदारान म्हाका अभिशेक केला. गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हे इसायास प्रवादी म्हणटा आनी ही उतरां आतां ताचे सवे पूर्णतायेक पावल्यात. कोणती बरीत काळजाच्यांक बुजवण दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, बोणकोणीत आसलोल्यांक सोडोवंक ताणें म्हाका धाडला. सोर पदवेदाराचे कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका पाठयला. आमी सोडवणेच्या दिसा विशीं पळयलां. ह्या सोडवणेच्या दिसांनी आमचे भितर देंवून येता ती देवाची कृपा. ही सासणीक सोडवण परगट करचे खातीर आनी आमच्या देवाचो सूद घेवचो दीस परगट करूंक देव सूद घेतलो. इसायास म्हणटा, हो सूद घेवचो दीस परगट करूंक रुदन कोत्तोल्यांक बुजवण दिवंक देवान म्हाका पाठयला. शेवटाच्या काळांत एकल्याक जाका हें परगट करूंक धाडला तो जावन आसा कोराराचो दूत, सद्वार्ताचो दूत. संवसार ताका जोजफ पुनार म्हूण वळखतात. मोगाच्यानो 2000 वर्सां आदीं जेन्ना देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलोलो तेन्ना एक सभा अस्तित्वांत आसली. तशेंच एक देव मंदीर आसलें जें बांदूंक आनी घडोवन हाडूंक 40 वर्सां लागलोलीं. तातूंत व्हड बायबल स्कॉलर्स, मुखेल याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री आसले. पूण देवाच्या पुताची वळख दिवन आनी ताची वाट तयार करूंक देवान सभेंतल्या खंयच्याय अधिकाऱ्याक धाडूंक ना. पूण तांचे मदलो न्हय आसलो तसल्या एका प्रवाद्याक धाडलो. देवान धाडलोल्या प्रवाद्याचें नांव जावन आसलें जुआंव बातिस्त. तशेंच आमच्या सोमयाचे दुसऱ्या येण्यात घडटलें. 2000 वर्सां आदीं सभेन आनी सभेच्या अधिकाऱ्यांनी पर्यंत जो देवाच्या पुताची वाट तयार करूंक आयलोलो ताका देंवचार आनी पिसो म्हणून नाकारलो. तांणी ताची
उतरां स्विकार करूंक ना आनी ताच्या दुसऱ्या येण्यातूय तशेंच घडटलें. कित्याक जेजू क्रिस्तान आनी प्रवाद्यांनी गोवायकी दिल्या की सोबेन आनी सोबेच्या अधिकाऱ्यांनी इतिहासांत देवाच्या दुतांक दुमाडो दिल्लो आसा. तर सुमयाच्या दुसऱ्या येण्यातूय तशेंच घडटलें. म्हणटच हाचे विशीं नवें वो अजाप जावपा सारकें कांयच ना. पूण जीं कोण ताचें उतर मानून घेतात तीं हे सोडवणे खातीर देवाच्या पुताक स्विकार करूंक स्वताक तयार करतलीं. जांकां वेंचून काडल्यात फकत तींच हें करूंक शकतलीं. आनीक हें जावन आसा तांकां जाणीं स्वताक तयार केल्यांत आनीक आशेवन वाट पळयत आसात तांकांच ही सोडवण फावो जातली. लुकास 22:17. आवय बापायची आनी तांच्या भुरग्यांची काळजां एकामेका थंय तो ओडून हाडटलो. फितुरांक तो धर्मवंत मनशाची जाणवाय शिकयतलो आनी अशें सोर पदवेदाराक पुर्ती एक पोरजा तयार करचे खातीर तो ताचे फुडें एलिजाचें मोन आनीक बोड घेवन चलतलो. जेजू क्रिस्त जेन्ना जुवां विशीं उलयतालो ताच्या त्या उतरांचेरूय लक्ष दियात. हो जावन आसा तो एलिजा जो येवचो आसा. तो येवन जाला अशें म्हणोंक ना. तर ही बाकितां जुवांव बाप्तिस्ता थंय पूर्णतायेक पावूंक नात. आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. जुवांवान सोमया खातीर पोरजेक तयार करूंक ना. जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां आदीं सोमया पासत तयार केल्ले पोरजे थंय येवंक ना. पूण पातक्यांक सोडूंक तो आयलो. तयार नासलेल्यांक सोदूंक तो आयलो. पूण आतां आपल्या दुसऱ्या येण्यात जीं तयार जावन आसात तांकां सोडवण दिवंक तो येता. तर हे पोरी पोरजेक तयार करूंक ताच्या दुसऱ्या येण्यात ताणें धाडलोल्या दुतान सद्वार्ताची परगोटणी केली. फकत जांकां देवान भावार्थाचें देणें दिलां तींच तें सोत मानून घेतलीं आनीक स्विकार करतलीं. संवसार जरूय हें नाकारता जाल्यार पासून देवाचो दूत ताचो दूत उरतलो. तर संवसारान ताची निंदा केल्यार पासून देवाच्या दुता विशीं आनी देव ताचे वरवीं कोत्ता त्यो सगल्यो अजापांच्यो कोरण्यो जिवन व्हडा संतोशान आनी व्हडा अभिमानान परगट करता. मोगाच्यानो फकत जीं कोण तयार जाल्यांत तींच ही सोडवण आपली काशा करूंक शकतात. दानियल 12:8-10. हांवें आयकलें पूण हांव कांयच समजूंक ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, म्हज्या सुमया कोण जातलो ह्या सोकताचो परिणाम? ताणें म्हणलें, दानियल वच तूं आतां शेवटाचो काळ पावोपर्यंत हीं उतरां गुपीत उरूंक जाय आनी शिक्को मारून धांपून दवरूंक जाय. जायतीं जाणां आपणाची नितळकाय, निर्मळाय आनीक शुद्धी जोडूंक वावुरतलीं. नश्टीं मनशां नश्टेपण करीत रावतलीं. तीं पश्चाताप करची नात, बावाड दवरची नात, तीं परत येवची नात, तांकां कांय समजोचें ना. ही जावन आसा तांची अडचण वो प्रॉब्लम. तीं खोटी कर्तुबां करतात कित्याक तीं कांय समजून घेवंक शकनात. पूण शाणीं समजून घेतलीं. शेवटाच्या काळांत जेन्ना हे दैवीक गूट उगडापे जातले तेन्ना ते समजूंक देवा कडल्यान जाणवायेची गरज आसा. खोटे मनीस समजूंक येना जाल्यार
ते आपल्या कोटेपणांत चलतले. देखून हे सोडवणे पासत ते स्वताक तयार करचे नात. मोगाच्यानो अशे तरेन मोस्कोऱ्यो कोत्तोल्या विशीं परिशुद्ध जाणवायेन, देवाचे जाणवायेन, परिशुद्ध मायेन आदी फुडेंच सांगलोलें आसा. मोडण्यो 22:1 वड 22 ते 27. साद्या लोकांनो, आनी कितलो काळ तुमी बाबडेपणाक वेंग मारून रावतल्यात. जाणवायेच्यो मोस्कोऱ्यो केलोल्यो कितलो काळ लेगीत पड्योवन कुशी भोगतल्यात. तुमी केन्नाच शिकचे नात. म्हजे शिटकावणेक लक्ष दी, हांव तुका बरी बूद दितां. देवाची जाणवाय अशें म्हणटा. म्हजीं उतरां हांव तुका वांट्टां. हांव तुका उलो मारतां आनी तुका आपयतां, पूण तूं आयकोनासलोय. फाटल्या शेंकड्यांतूच परिशुद्ध माय 300 वोन वदीक सुवातांचेर दिश्टी पडली आनी देवाच्या पोरजेक देवा थंय परतून येवंक आनी देवाच्या पुताक स्विकार करूंक तयार जावंक शिटकावणी दिली, पूण कोणेंच ताका लक्ष दिवंक ना. हांव तुका उलो मारतां आनी तुका आपयतां, पूण तूं आयकोनासलोय. तुवें म्हज्या उतरांची पर्वा केली ना. तुवें म्हजे आज्ञाची बेपर्वा केली आनी म्हज्यो सगल्यो शिटकावण्यो न्हयकारल्यो. आदी पासून अशेंच घडलें. आमकां परिशुद्ध पुस्तकांत 2 सुवातांनी देवाचे पोरजेक कास्त लायता ती दिश्टी पडटा. नोवाच्या काळार आनी लोताच्या काळार. त्या काळार देवाच्या दुताच्यो शिटकावण्यो पोरजेक कोडीत केल्ल्यो, पूण कोणेंच त्यो स्विकार करूंक ना. तांच्या शिटकावण्यांची सगल्यांनी बेपर्वा केली आनी त्यो न्हयकारल्यो. उदाहरण उत्पत्ती 22:19 वड 14. उपरांत लॉट आपल्या दुवाच्या न्हवऱ्याशी गेलो आनी तांकां म्हणलें, बेगीनच्या बेगीन हांगाचे भायर सरात, कित्याक सोर पदवेदार ह्या शाराचें निसंतण करतलो. लॉट मोस्कोऱ्यो करता म्हूण ते समजले. तांकां तशें कित्याक दिसलें? ते कित्याक समजूंक शकले नात? तांणी ताच्यो मोस्कोऱ्यो केल्यो. नोवा सवेंय तशेंच केलें. नोवा जाणें तारूं बांदलोलें. तांच्यो तांणी मोस्कोऱ्यो केल्यो. पूण नोवाक आनी हेर 7 जाणांक साल्वार केले आनी मोस्कोऱ्यो कोत्तोले ते सगळे देवाच्या क्रोधाक सांपडले आनी हें आमकां एक पाठ कसो बरोवन दवरला. हांव मोडण्यो 22:1 26 फुडें वाचतां. देखून तुजेर निर्भाग येता तेन्ना हांव तुका हांसतां. तुजेर कांपेरो येता तेन्ना तुज्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तां. एका तुफाना भाशेन तुजेर तोरतोरो येता तेन्ना, एका भोंवऱ्या भाशेन तुजेर निर्शेवणी येता तेन्ना, दूख आनी आकांत तुका दोतोरेर आपटिता तेन्ना, तुजेर संताप आनी उपद्र येता तेन्ना हांव तुका हांसतलों. कितली म्हूण भिरांकूळ ही शिटकावणी. बरे भाशेन चिंतून पळयात. देवाच्या भुरग्यांनी जांकां देवाची भिरांत आसा तांणी हाचेर नियाळ करूंक जाय. तर आयज देवाच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तोल्यांक, देवाच्या शिटकावणेची, देवाच्या कर्तुत्वाची आनी देवान धाडलोल्याची मोस्कोऱ्यो कोत्तोल्यांक कितें घडटलें तें परिशुद्ध पुस्तकांत विशेश रुपान दाखयलां. जशें आमी रोमाकारांक 22:2 वड 6 ते 8 वाचता. त्या दिसा तो जोण एकल्याक आप आपल्या कोरन्या प्रमाणे फारीक करतलो. जी कोण बऱ्यो कोरन्यो करीत रावतात आनी मोहिमा आनी मान आनी विनाशीपण सोदतात तांकां तो
सासणीक जिवीत दितलो. तो पोत्तून येता तेन्ना हे सासणीक जिवीत दितलो. म्हणटच हे सासणीक जिवीत तुमी सोदूंक जाय आनी तें सोदतलीं जाल्यार तुमकां सासणीक सोडवण म्हणल्यार कितें ती खबर आसूंक जाय. देवाची येवजण तुमकां खबर आसूंक जाय. कित्याक जी मनशां मोहिमा, मान आनी अविनाशीपण वो अमरपण सोदतात फकत तांकांच तो सासणीक जिवीत दितलो. पूण जी कोण आपलोच आदाव सोदतात, सोत मानून घेनात आनी खोटेपणाक लबदल्लीं आसात, तांकां क्रोधाचो उजो दवरलेलो आसा. आमी दानियेलाच्या पुस्तकांत पळयलां, जे कोण अनितिवंत आनी दुश्ट जावन आसात, तांकां देवाचो राग आनी क्रोध सोंसूंक पडटलो. तर ते स्पश्टपणी आदल्या आनी नव्या करारांत बरयलां देखून कोणूच देवाचेर आरोप घालूंक शकना. म्हणटच जरूय आमी तयार जावंक जाय तर सोडवणार जो परतून आयला ताची आमकां वळख आसूंक जाय. ही सोडवण आमची खाशा करूंक तो दिवची आसा ते सोडवणेची आमकां वळख आसूंक जाय. आमी कितें करूंक जाय आनी कशे भाशेन आमी आमची तयारी करूंक फावो हाची परगडणी जावंक जाय. हे परगडणेक म्हणटात बरी खबर, सद्वार्ता. आनी हे तयारे खातीर जावन आसा देव बरी खबर परगट करता. पूण नेणार मनीस काळोखाचे वाटेन ओडून गेल्ल्यान ते हें समजून घेवंक शकनात. जे कोण पातक सोडून दिवंक वो पश्चाताप करूंक वो आपली काळजां मोव करूंक शकनात, ते हे सोडवणे खातीर तयारी करूंक पावचे नात. ज्या मनशाचेर संवसारी आवडे राज चलयतात आनी जे फकत संवसारी मोहिमा सोदतात, ते हे सोडवणे पासत तयारी करूंक शकचे नात. देवाचो पूत येतलो तेन्ना तुमची सगळी मान आसलेली पदां आनी अधिकार नश्ट जावन वेतलो म्हूण तुमी स्विकार करूंक जाय. जर हें तुमच्यान मानून घेवंक जायना तर तुमी तयारी करूंक शकचे नात वो ही सोडवण तुमची खाशा करून घेवंक पावचे ना. हिब्रुवांक 22:5-8-9. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां दोगदां वरवीं सदांच देवाचे कुशेक घालतो जावंक तो शिकलो. आनी देवान ताका संपादनेक पावयल्या उपरांत खालतेपणान आपली कुशी कोत्तोल्या सगल्यांक तो सासणीक सोडवणेचो कारण जालो. तर 2000 वर्सां आदीं देवाच्या पुत्रान भोगलोल्या सगळ्या कश्ट दोगदांनी आनी पिडापिडेन ताका परिपूर्ण केलो. आनी परिपूर्ण केल्या वरवीं खालतेपणान ताचे कुशी करतल्या सगळ्या म्हणगे ताका पाळो दितल्यांक तो सासणीक जिविताचो कारण जालो. तर मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्लो तो देवाचो पूत जावन आसा सासणीक जिविताची जोर. ही सोडवण दिवचे खातीर तो पोत्तून येतलो म्हूण आमी पयलेंच वाचलां. पातकाचें फारीकपण करूंक न्हय, पूण ताचे आशेवन वाट पडून आसतल्यांच्या सोडवणे पासत तो येतलो. ही सोडवण दिवचे खातीर देवाचो एकलोच पूत एम्परर इमॅन्युएल ह्या पृथ्वीर परतून आयला. सोर पदवेदार, सोर शक्तिवंत देवाचो एकलोच पूत जाचे खातीर सगळें धोणीपण स्थापीत केल्लें आसा. तो सोर पदवेदार, रायांचो राय, देवाचो पूत एम्परर इमॅन्युएल जिवन व्हड आसूं तसान सगळें लोकां मुखार ताका उबारता, जिवन ताका परगट करता. तर मोगाच्यानो देवाचो एकलोच पूत
ह्या पृथ्वीर पोत्तून कूड घेवन आयला, जो लोकणाची बेतकाती घेवन सगळ्या पोरजांचेर राज चलयता. पळयात, सासणीक सोडवून दिवंक तो परतून आपणाक उगडापो करूंक वेता. पूण हाका आनीक एक बाजू आसा, आनी ती म्हणल्यार होच देवाचो पूत जो जावन आसा सोडवणार, तो दुसरे वाटेन ओन भावार्थ्यांचेर देवाचो क्रोधूय वतयतलो. म्हणटच देवाच्या भुरग्यांनी ही सोडवण सोदूंक येवंक, तांकां हे सोडवणे विशीं कळूंक आनी तांणी ही सोडवणे खातीर स्वताक तयार करूंक, आपलें शुद्धीकरण करून आनी एम्परर इमॅन्युअल जो ही सोडवण दिवचो आसा ताचे खातीर कश्ट करून पूर्णपणी तयार जावन वाट पळोवचे खातीर हे परगट करून दिलां. पळयात, देवाचो पूत आपल्या वैभवान आनी बळान दिसती पडटलो. ही उतरां समजून घेवंक, ती स्विकार करूंक आनी हे सोडवणे खातीर स्वताक तयार करूंक देवान आपल्या भुरग्यांक कृपा दिवं. सगली महिमा सदांकाल ताच्या परिशुध्द नांवान, सगली महिमा सदांकाल ताच्या पुताक एम्परर इमॅन्युअलाक. आमेन.